नमस्कार अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनलला पुरा जनಕ್ಕೆ स्वागत. आज एक विशेष सांबारा रेसिपी घेऊन आयले हांव. वरुत तरेचे सांबार हे कसं बमाय कसकी कॉम्प्लिकेटेड उलयता हांव. एक मलयाळी स्टाईल केरळा स्टाईल स्पेशल सांबारू मिगेल फ्रेंड प्रेमलतान नीलेश्वरा सुकून म्हाका पेटून दिलेली रेसिपी फोने फ्रेंड म्हळेला आमगेले एक सिरीज आंतूल 3rd एपिसोडा पुरा जनಕ್ಕೆ स्वागत. पळयाची अर्ध कप तोरी डाळ एक 2 गंटे भर तिम्मोनु शिजोवन दवरला हांव आनी एक भाज्जूच पळया एक भाज्जूच एक विंगड नमने पुरा इंग्रेडियंट्स पळयाची हंगे एक 10-15 सान पियाವು सोल्लोनु भाग कोरनु हंग दवरला 4 चमचे नारळेल तेल हून केल्ले वो सान पियाव घालो आनी 2 लोसणे बय चिंचून घाली आनी 1/4 चमची मेथी तशीच अर्ध चमची जीरे आनी एक 1.5 चमचे कोथंबरी हे पुरो ओटू घालून भाजूची प्रेमलताल रेसिपी ही भारी रुची जाता. हे पळयाची एक 7-8 बेडगी मिरसांगा ही तांगेली ट्रेडिशनल रेसिपी आनी एक 7-8 रामनाड मिरसांगा आनी एक मुष्टी करबेवू आनी हाका 1 कप सोय. हे मलयाळी स्टायलारी तांगेल ट्रेडिशनल रेसिपी म्हणला हांवें. हांतू तुमकां लसूण आनी पियावू नाक जाल्यारी ते एवॉयड करयता घालका म्हणून ना ते घाल न्ही जाल्यार हो लायक जाता. हे 3 अशी घालून करचे म्हण हांव ट्राय करतना म्हाका भारी लायक जालें. तुमी केरळा भितरी खंय तांगेल फिस्ट म्हळ्यार सद्या म्हणटात तांणी आमी भुरी जेवण पळय ताका तांणी सद्या म्हणचे ते सद्या तुमी जेवल्या जाल्यार म्हळ्यार वारडिकेक फंक्शनाक पुराय तांणी वाडचे एक सांबार हो एक ब्रावन कलर आसता भारी रुची हो सांबारू. ताजे कशें म्हूण हांव कोणा म्हगेल फ्रेंड्स जाल्यार निमगिताना हे प्रेमलतान म्हाका सांगून दिल्लें भारी लायक जाता पळयाची. आतां पळया तें ब्रावन कलर येवका म्हळ्यार सोय आमी सोय भाजील चण्यांक अशी कशें पळयाची तितले ब्रावन कलर येवता हे लायक करून भाजून घेवका हेच आसच्या मेन काम. पळय कितले एक सादारण एक 15-20 निमिश वती भाजूच्याक जाल्यार इतले टायम आमी स्पेंड केल्यार ताजी टेस्ट मात्र भारी लायक जाता. पळय इतले ब्रावन जाले कुडलें ह्या बंद करून सोडचें इतले जाल्यार हे कोळंब्या भाजून गेले आनी ते निवका ते जाल्ले हांव हांगा गॅस ऑफ करून सोडता आनी ते कोळंब्या कसं पोड घालून येता म्हूण पळया. हांगा बँड तशी पियावू आनी टोमॅटो आतां हांव तावळ भाजीतान पळय सान पियाव घालो पक्कन सान पियाव मेळ्ळें जाल्यार इते ओडना इते आमगेले नॉर्मल पियावूय घालयत. आतां भेंड न्ही पियावू एक चूर हुन्नारन घेवया लायक जाता तेन्ना भेंडाक लोळी सोडना हांव 1 चमचे नारळेल तेल हून केलें आनी तांतूं भितर चिकूज सान कोरून हो पियाव न्ही हे भेंड लायक करून तांत एक 5 निमिश हुन्नारन घेतलें. मागीर हांव हांगा कॅरेट शिंदून दवरला तशी मुल्लंगी शिंदून दवरला. हांव कुकरान घालची उणें फोड पुराय म्हळ्यार एक शिजवण देखून पुरो ओटू घालून कुकरान शिजयले कुडले पुरो लोळ शिजता ते देखून एक चूर उदक कतकतानू ताका हांव कॅरेटय घाल्ले मग्गे कसं जावका ते घालयत वेज मलयाळी सांबारां भितरी पुरे नमने वेजिटेबल्स आसता दुद्दे मग्गे कुवाळे मशिंगा सांग तुमकां कसं वेजिटेबल जावका बंगबाळ केळ्ळें प्रत्येक घालतात आनी तुमकां कसं जावका ते वेजिटेबल पुरा ओटू घालून लायक करून शिजोवन घेतले. पळय हांव आतां तें कॅरेट आनी हें पुरा शिजून आयले कुडले अर्द शिजले कुडले हाका हांव भाजून दवरलेले भेंड आनी पियाव घालता आनी तांकून शिजयता ताका मीठय घालता हांव आनी पळय तें शिजून जाय तेतना थोडी हळदी पिट्टी घाली. ही हळदी पिट्टी हे फोड्याकय घालयत तशी दाळ शिजयतना पळयाची ताजी ओटूय घालयत. आतां फोड पुरा रेडी जाला आमगेले शिजून हाका हांवें शिजयलेली दाळ घालता तशें आनी तें आमगेले कोळंब्याच पळयाची भाजून दवरलेले ते हांवें आतां वांटूचें आसा. हें दाळ हाका पुरो मीठ लागो हें सान करून दवरता हांव. आतां कोळंब्याचें वांटूया हाका पळय हांगा हांव थोडे एक ट्विस्ट दिलें आमगेले आमची गेल स्टायलार कोळंब्याक पळयाचें आमी भाजीताना वाट्टितना चिंचाम घालता तशें हांव चिंचाम घाल्ल्याक वाट्टितना ना जाल्यार चिंचबाचे कोळ काणूय घालयत तांणी तशी घालचें. हांव इजी जावचे खातीर वाट्टितना चिंचाम घालें ना जाल्यार तुमी कोळंब्या जे चिंचबा कोळ काणू तें घाल्यार जाता जोटू. पण आतां नय कोन्न वाट्टून हें घाल्लें. हें आतां ट्रेडिशनल रेसिपी देखून हाका कोथंबरी आमी मेथी पुरा पळयाचें हांवें म्हळ्यार तशी घाला होल घाला कोथंबरी तशी घाला सगळी मेथी पुराय जीर पुराय तशी घाला जाल्यार आतां पुराय कशें करचें काय म्हळ्यार केटरर्सान पुरो जनांनी आजकाल कशें करचें काय म्हळ्यार सुकी मिरसांगे बदला मिरसांगे पिट्टी तशी कोथंबरी पिट्टी जिऱ्या पिट्टी तशी पुराय घालची काय ते देखून सोय अर्द ब्रावन जातर तांणी ते पुराय घालची काय पिट्टी घालची देखून सानुजार पिट्टी घालून लास्ट बंद करून सोडची काय. पण आतां ते ब्रावन कलराचे आमगेलो ब्रावन सांबारू मासोल घालून लायक सानुजारी
आय खतखतयलो हे खतखतेन ताणें एक पोरमोळस पळयाची लसूण आनी पिया वाट्टून घाल कसं सांबार बाबा मागयलो म्हण तुम्ही कोरून पळयाचे एक पंदा जस्ट आनी करबेव आनी सासम नारल्याल तेलां भितरी पटपट एक फण्ण दिल्ली वय म्हण जाल्यार एक सुपर टेस्टी एक मलयाळी वरुत्तरेच्चे सांबार म्हणटा का रेडी जालो भारी लायक जाता हांव तुमकां रेकमेंड करता तुम पुरो जन कोण पळयाची मिगेल फ्रेंड NK प्रेमलतालो सुपर टेस्टी सांबारू मलयाळांचेंगेल वरुत्तरेच्चे सांबार पळय ब्राऊन कलराच्यो रुची सांबार रेडी जाला तुम पुरो जन कोण पळोवन कशेंच म्हूण म्हाका सांगयाची हाका सायड डिश विंगड कसलेय जावं का म्हणना 2 पापड असल्यार एक वाटी शीत जेवयेत यांग रेडी जाला इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार सक्कट जन आमगेले चॅनल सबस्क्राईब करायची आणि सपोर्ट करायची आता हुनू सांबार घेवन जेवता सगळ्यांक धन्यवाद.